मोल्या पळसकट्टा पार्सेकर फूड्स कंपनीची थळाव्या पंचायतीन शुक्रारा पळवणी केली। पळवणे वेळार दोनूय कागाळदारांक भायरूच दवरले। या वेळार व्हड पुलिसूय तैनात आशिल्ले। देखून पंचायत सचिव हे विशीं सविस्तर अहवाल तयार करतलो, ते प्रमाण गरजेची कारवाय जातली अशें कळटा। मोल्या पळसकट्टा पार्सेकर फूड्स कंपनीची थळाव्या पंचायतीन शुक्रारा पळवणी केली। मात ह्या पळवणे वेळार दोनूय कागाळदारांक भितर घेतले ना। हे वेळार व्हड पुलीस तैनात आशिल्ले। सोमारा पार्सेकर फूड्स कंपनीची पळवणी करपाक आयिल्ले पंचायत सचिव आनी कागाळदारांक कंपनीच्या धन्यान भितर घेवन आशिल्ले। सरकारी अधिकाऱ्यांनी पळवणी करची मात कागाळदारांक भितर घेवचो ना अशी भूमिका कंपनीच्या धन्यान घेतिल्ली। मजगती आता हे पळवणे उपरांत पंचायत सचिव हे विशींचो सविस्तर अहवाल तयार करतलो आनी ते प्रमाण गरजेची कारवाय जातली अशें कळटा। आमच्या आज आंदोलनाक आज 15वो दीस, सो आमकां हेवी वास येतालो तेजो, म्हणून आमी ते रस्तो बंद केलो आनी आंदोलन केलें। आंदोलन करून आमी पंचायतीक नोटीस घातली की बाबा अशें अशें तेगे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा आनी हेवी वास येता, ते आमकां नाका म्हणून। तेज्या उपरांत आमी हांगसर दोग जाण आमी कंप्लेनर, आमी कंप्लेनर थ्रू हांगसर इन्स्पेक्शनाक गेल्ले। तेणी अलावड करूना आमकां भितूर पयले खेप अलावड करूना म्हणजे तो म्हणून लागलो पंचायत बॉडी भितूर या, पूण गांवच्या लोकांक हे करपाना। आनी तेणी आमचेर म्हणल्यार मेन्शन केल्लें नोटिसीक। मागीर तेज्या उपरांत परत आमी नोटीस काडली आनी परत हेका घातले इन्स्पेक्शनाक। तेका लागून आतां इन्स्पेक्शन बी जावन तेगे सगळो रिपोर्ट रेडी करतले। आता सध्या इन्स्पेक्शन बी आसा? इन्स्पेक्शन चालू आहा। तिका म्हणजे पयर सॅटिस्फॅक्शन जावना, कारण ते दोन जे कंप्लेनर आहा तिंका भितर घेवना म्हणून ते सॅटिस्फॅक्शन जावना म्हणून आयज परत पंचायतीन सॅटिस्फॅक्शन काडलेलें। सो आयज परत त्या लोकांक दोगूय जाणां कंप्लेनर जे आसा दोगूय जाण तिंका भितर सोडिना जालें। मागीर तेंच्यांनी सहकुशी म्हणजे तेंच्यांनी सांगलें की आमी हांगाच्यान गेटीसूनच दाखयता भितर कितें कितें स्ट्रक्चर ते टेप लावन इवन वार्ड मेंबर जे पंच आहा तिका ती आसली भितर, तिका भितर वचून भितर सॅटिस्फॅक्शन केलें। सॅटिस्फॅक्शन करतना टोटल 25 स्ट्रक्चर आसली, पूण टोटल 16 स्ट्रक्चर पूण एटॅच बारीक बारीक, म्हणजे समज खंय कन्स्ट्रक्ट केल्लें भिंत काडल्या ती सेपरेट घेतल्या, पण तेका एटॅच आहा तेका सेपरेट काडून अशी 25 स्ट्रक्चरां तेजी आमकां भितर मेळ्ळी। तितून टँक येयल्यो, मागीर बाकीचे सगळे स्ट्रक्चर येयले, सगळे भितर येयले आनी अशे एकॉर्डिंगली 16 स्ट्रक्चर आमकां भितर मेळ्ळे। ते आमी टेप लायले, चार म्हणजे टेप आनी लेंथ हायट कितें आहा ती सगळी मेजर केल्या आनी रिपोर्ट सेक्रेटरी आतां हे करता बंद करूं। म्हणजे जेन्ना आमकां लोकांची कंप्लेन येयली असो टेंडरिंग प्लांट चलता, तेज्या उपरांत आमी जो प्रोसिजर चालू केला, प्रोसिजर पंचायती चालू करता आसतना प्रोसेस आमकां जे पद्दतीन पंचायत एक्ट आसा, जे पद्दतीन पंचायतीचो प्रोसिजर आहा ते प्रमाणे आमी वसता। आमी जेन्नाच्यान लोकांची कंप्लेन येयल्या तेन्नाच्यान आमी प्रोसिजर करीत आसा। खंयचे इलिगल कन्स्ट्रक्शन हेजे आमचे सॅटिस्फॅक्शन काडूं, मागीर तेजे ट्रेड लायसन्साची न रिवोक करपाचे, अशी जायती आमी इवन पंचायतीन आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा वचून थंयच्यान आमी तेंच्यांनी कितें तेका दिलां ते सगळें जो आमी प्रोसिजर जो पंचायत एक्टा प्रमाणे पंचायतीचे रायट्स आसा त्या प्रमाणे आमी सगळो प्रोसिजर करीत आसले। आतां इन्स्पेक्शन केलं न्हू, आतां कितें आहा जेन्ना पंचायती परत एकदां आतां हो सुद्दां सॅटिस्फॅक्शन आतां त्या दोन मनशांनी भुरग्यांनी ऋत्विक आनी संदेश आनी प्रितेश तेंच्यांनी दोगांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून तेंच्यांनी दिलें। आतां आयज जो सॅटिस्फॅक्शन आतां इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचें आसा, जेन्ना आतां व्हेरीफाय करता तेन्ना खंयचे इलिगल आनी खंयचे लिगल ते तेन्ना कळटलें की ऑलरेडी सेक्रेटरी तेज्या मागीर तुमी एक्शन घेतले तेजी 100% इलिगल असल्यावर मागीर कितें करतले? इलिगल आसल्यार ते डेमोलिश स्क्वॉडाक आमी कंप्लेन, पूण तेंच्यांनी आमकां जेन्ना सांगलें की बाबा तुमी कर आयदर सॅटिस्फॅक्शन जावं न्ही, जेन्ना दोन्ही कंप्लेनरांक सांगलें तेन्नाच आमी भितर गेले। तेंच्यांनी गेटीरसून आमकां दाखयलें खंयचे खंय स्ट्रक्चर आनी वार्ड मेंबराक तेंच्यांनी ऑलरेडी दाखयलें आनी तिका खबर आसली, त्या प्रमाणे आमी सॅटिस्फॅक्शन केलें। सो आता एफआयआर एक्शन घेतले। एफआयआर आमी ऑलरेडी जेन्ना फर्स्ट टायम भितर घेवना, सेकंड टायम आमकां भितर जेन्ना घेवना तेन्ना BDOच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे, म्हणजे जे आमी कोण एडवोकेटाचे जे आमकां एडवोकेट घालचे इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे सेक्रेटरीन तेजेर एफआयआर घातली। सो आतां पुलीस तेजी कितें कारवाय करतली चालू। हांगा इन्स्पेक्शना खातीर पंचायतीन इन्स्पेक्शन काडलेलें आनी जो कंप्लेनर आसा दोग जाण तांकां कंप्लेनराक भितर घेयना म्हणून तें इन्स्पेक्शन कॅन्सल जाल्लें आनी आयज परत तेजी पंचायतीन इन्स्पेक्शन काडलां आनी परतूय तो तक्रारदारा भितर घेयना जालो। तेन्ना जे कंप्लेनर आसा ते एग्री जाले आनी ते भायल्यान दाखयता म्हणपाले आमी तुमी इन्स्पेक्शन करा आनी जो रिपोर्ट येता त्याच्या इन्स्पेक्शन करून जातकीर जो रिपोर्ट मेळटा तो तांकां कॉपी दिली गेली वयतली अशी तांकां सेक्रेटरीन तांकां सांगलें। आतां आयज 15वो दीस जी त्या आंदोलनाक हांगा सगळे गांवचे लोक बसलेले आसा आनी हेच्या पयलीं 2 दीस पयलीं 14 तारखेर तेंची जाहीर सभा जाली। निवेदन तयार करून मुख्यमंत्र्याक दिल्लें आसा। आतां मुख्यमंत्री हेजेर कितें विचार करता ते लक्ष लागून आसा आनी हो पार्सेकर फूड्स प्रकल्प बंद जातलो काय ना अशें ते सद्या गृहीत धरून आसा। गोमंतक TV खातीर मोलिंच्यान एकनाथ।